मेस्तांक मलगडांच्या दिसाचे शुभाशय. लांब आवक देवाचें देणें. आमच्या मलगड्यांनी हांगा सांगचे थोडे भलायकेचे इशारे पाडल्यार एक सुडसुडीत आनी भलायके बरीत जीवन सारूंक तांकां उपकारतलें. भलायकेवन जीवन जाय जाल्यार भलायके बरीत खाण खावचें गरजेचें. तुमी जेवच्या बशेंत अर्दो वांटो तरी तरकारी, भजी आनी सॅलड आसचे बरी पळोवचें. मीठ, साकर आनी तेल इल्लें उणें करचें. भलायके बरीत आनी लांब जिणी जियेची जाल्यार भोंवतणी आसच्या लोकां मदें संवाद आनी संपर्क करचें गरजेचें. मेडिकल हेल्थ रिसर्च स्टडीजांच्या प्रकार इश्टां वट्टूक वेळ करसूनचो, कुटुंबाच्या सांद्या वट्टू उलोवचें, सैऱ्यां वट्टू फोनार उलोवचें आनी सोशियल एक्टिविटीचे ग्रुपाचे सांदे जावचें लांब आवकाक गरजेचें. मीस, मागणें आनी रजा आमची आध्यात्मीक भलायकी सांबाळटा. नियमीत व्यायाम. तुमच्या भलायकीक तांकता तसलें आनी तुमच्या मोतीक पसंदीचे व्यायाम करचे. व्यायाम करतना जागृतकाय सांबाळचे गरजेचे. तुमच्या वैद्याची सल्ला घेवची आनी हफ्त्याक 5 फावटी मुनी व्यायाम केल्यार बरें. 6 म्हयन्यांत 1 फावटी मुनी तुमी काणगेवच्या वखदांचें रिव्ह्यू करचें गरजेचें. तुमच्या डाक्तरांक भेटोवन तुमी काणगेवच्या वखदांचें डोज चड या उणें करची गरज आसा गी म्हूण विचारा. तुमच्या भलायके विशयंत कसलीय सवाल आसत तर तें विचारा. तुमकां आसच्या पिळे विशांत माहीत घेया. उदाहरणाक BP वा शुगर आसा जाल्यार तें कशें कंट्रोल करचें म्हणून समजून घेया. ह्या पिळे विशांत जावनचे कॉम्प्लिकेशन्स कशे प्रिवेंट करचे म्हणून तुमच्या वैद्या लागीं विचारन तुमच्या भलायकेची सत्राय घेया. मेंदाचें व्यायाम वा ब्रेन एक्सरसाइज गरजेचें. हाच्या वरवीं आल्झायमर्स वा इतर पिडा निवार येता. तुमच्या नातरां वट्टू बोर्ड गेम्स खेळचें, सुडुको वा पदबंद सोडोवचें तसलीं कामां तुमच्या मेंदाक जाय पुरतें मेंटल एक्सरसाइज दितात. दोळ्यांची दिश्ट, कान आनी दांतांची परिक्षा वर्साक 1 फावटी मुनी करचें गरजेचें. दिश्ट गैरी जाल्यार, कान आयकोनचे उणें जाल्यार तक्षण वैद्यांक भेटाचें. धूमपान, स्मोकिंग निवारा. सोरो वापरचें प्रमाण उणें करा. ह्या वस्तूंचो डिपेंडन्सी आसत जाल्यार वैजांची भेट करचें गरजेचें.